बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ मोगाच्यानं तुमकां समेस्तांक आज संभ्रमीक भारत देशाच्या सुडकेचो दीस हांव मागतां. आमकां खरी सुडका दिवची समया जेजून आनी तोच ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना आमी भक्तीपणान दिंबी घालया आनी बोपय सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा समया जेजू आनी पवित्र आत्म्या. K12 पेज नंबर 154 पान नंबर 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पाराक्लीता, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पाराक्लीता, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. शिरा ला 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 ला, हर खरा ला 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 ला, हर गान तुका होगळाव तुका जय जय तुका, स्तुती तुका आराधन तुका बोधवी तुका महिमा तुका, म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदरा तुका जावर गाणी होगळाव ससनाच्या ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. भोव मोगाच्यानो आमच्या भारत देशाच्या सुटकेच्या दिसा स्वातंत्र्योत्सवाच्या दिसा खरी सुटका खरी सोडवण कितें म्हणून आमकां सर्वेस्वर देवा बापान
पवित्र पुस्तका मुखांतर ताणें उगडापें केलां हें सत आमी जाणा जावया. खरी सुटका म्हळ्यार कितें? जोआंचें पयलें पत्र अवस्वर 5 थंयसर 18व्या वळींत. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 18 ऑनवर्ड्स. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा, देवाचो भुरगो पातळ करिना म्हण आमी जाणाव, कित्या देवाचो पूत ताका राखता, देंवसार ताका हात सयत लायना. देवाचो भुरगो पातळ करिना म्हण आमी जाणाव, कित्या देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता, देंवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसारच देंवसाराच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हणून आमी जाणाव. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हणून आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसार येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हणून आमी जाणाव. आनी खऱ्या देवा सवें आसाव, कित्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवें आमी आसाव. होच खरो देव, होच सासनीक देव. भुरग्यानो, कुरड्या देवा थावन पयस रावा. आतां दुसऱ्या वळीर थावन आमी वाचता. जुवांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 5 वळ 2. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ, कित्याक देवाचे भुरगे संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचे जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हणून सतमंता सो शिवाय हेर कोणूच संवसाराचे जैत व्हरूंक सकना. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू. तुवें आमकां संवसाराचेर जैत व्हरूंक कुरपा दिल्याय. तुज्या कुर्साच्या मरणांतय तुज्या अमोलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय. खरी सुटका आमकां दिल्याय, खरें स्वातंत्र्य आमकां दिलाय. भारत देशाच्या स्वातंत्र्योत्सवाच्या दिसा सक्कड भारतवासिनी, सक्कड भारताच्या परजेनी स्वातंत्र्य अनुभव करीशें. देंवसाराचेर सैतानाचेर तांणी जैत वरिशें. आमच्या देशाचेर तो आशिर्वाद घाल. देंवसाराच्या सर कुतांत्र्यांचेर, विशेश जावन भ्रश्टाचाराचेर, सुवार्थाचेर, हाग्याचेर आनी द्वेशाचेर, सर वायट सवयांचेर जैत व्हरून भारत देशाच्या सर परजांनी तूं थंय सासणीक जिवी जोडिशें कर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका बापा, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, होसाना. मोगाचेनो, आमच्या भारत देशा पासत, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत, आमच्या भारत देशाच्या सर अधिकाऱ्यां पासत आनी सर लोकां पासत, दादल्या पासत, स्त्रियां पासत, भुरग्यां पासत, प्रायवंतां पासत आनी भारत देशाच्या झुजाऱ्यां पासत, भारत देशाचें संरक्षण करतल्या हर एकल्यां पासत मागून देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिवन देवाची स्तुती करया. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत. H 22 पेज नंबर 83. तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता
पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. मोरयमाय बरी स्तुती करया आणि मोरयमाय देवान सर्गास उभार मेलो कित्याक निरंतर देवाक अर्घ आनी होकळा दिवन देवाची स्तुती कर देवाच्या हजरपणान ती येयली. मोरये बरी आमी स्तुती करया सांग पावला बरी आमी स्तुती करया. मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता. मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. स्तुती करया दैविक शब्दान स्तुती करया सगळ्या सत्य स्तुती करया. आमच्या मायेन आमच्या मातेन गेल्या बरी आणि तिच्या सांगता आम्ही एक दीस सर्गार सोडून वयतल्या आणि तिच्या सांगता आणि आंजवड्या सांगता खरी सुटका खरें स्वातंत्र्य आमी अनुभव करतल्या. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. निरंतर स्तुती करा. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घान तुका होकळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. सांत मातेवाच्या वांजेलांत 12व्या वस्वरांत 19 वळीर आमी अशें वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 29. एक बळवंत मनशाक पयलो बांधून घाल्ल्या शिवाय कोणेय ताच्या घरांत भितर सरोन ताची जिंदगी लुटची कशी. ताका बांधून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर लुटूंक जाता. देवाचें उतर म्हणटा मोगाचें न्हू
एक बळवंत मनशाक पयलो बांधून घाल्ल्या शिवाय कोणेय ताच्या घरांत भितर सरोन ताची जिंदगी लुटूंक जायना. आमकां अशें बगता की पयले फावटी हें देवाचें उतर वाचता आसतना स्वामी जेजू आमकां लुटूंक शिकयता, चोरूंक शिकयता. ह्या हेरांची आस्पदीक आपणावंक शिकयता म्हण. पूण मगाच्या न्हू आमी थंयसर वाचूंक सुरू केल्यार बरेंकन परतून परतून वाचल्यार ध्यान केल्यार आमकां समजता थंयसर जेजू लागीं एका देंवसार लागलेल्याक हाडलें. न्ही जावन तांणी कोणेय म्हणून ताका देंवसार लागला म्हणून. तो कुर्डो जावन आसलो आनी तो मोनो जावन आसलो. दोळे दिसनात आनी उलोवंक ताका जायना, म्हणजे खंडीत जावन ताका कानी आयकनात ते सगळेत. पूण ताका पळयतच सम्या जेजूक भोगलें, ह्या सम्या जेजूक समजलें त्या व्यक्तीक देंवसार लागला. संवसाराच्या सैतानाच्या प्रभावा खाला देखून ताका दोळे दिसनात, उलोवंक जायना, कान आयकनात. देखून जेजून ताचें तें आसल्या देंवसाराक धांवडयलें. देंवसार धांवलोच तो पळोवंक लागलो, आयकोंक लागलो, उलोवंक लागलो आनी संपूर्ण तरान एका बऱ्या मनशा बरी जालो. आमच्या जिवितांत जर तर आमचे तें आसले देंवसारांक आमी धांवडयता, म्हणजे आमकां धांवडोंक जायना, सम्या जेजूच्या कृपेन सक्तेन आमच्या तें आसल्या देंवसारांक आमी धांवडयता, तर आमी संपूर्ण तरान देवाच्या महिमे खातीर जशें आमकां देवान रचलां ते परी आमी जियोंक शकता. जेजून अशें देंवसाराक धांवडयल्या तक्षण थंयसर आसले फारिजेव आनी जे कोण सम्या जेजूच्या मोसरान भरलेले तांणी म्हळें, बेलझेबल वा देंवसाराच्या मुखेल्याच्या सक्तेन स्वामी जेजू देंवसारांक धांवडयता म्हणून. आनी हांगासर जेजू आमकां स्पश्ट करता, जर तर खंयच्याय मनशाचे घरांत लुटीचे जाल्यार पयलें त्या घरांत आसल्या मनशांक हात पांय बांदून घाली जाय वा तांकां पयलें लगाड काडी जाय आनी उपरांत लुटी जाय. तर तेच परी जर तर देंवसाराचें लुटी जाय, देंवसाराचेंच सोरी जाय, संवसाराकच फटयचें, तर पयलें देंवसाराचे हात पांय बांदी जाय वा देंवसाराकच नाश करी जाय. तें कशें म्हज्यान तुज्यान करूंक जाता. पयलें मगाच्या भाव भयणी म्हाका तुका त्या देंवसाराची वळख जायची. जेजू त्या मोन्याक पळयतच ताचें तें देंवसार आसा म्हण ताका जालें, स्पश्ट जालें की त्या तो देव जावन आसलो. देवाच्या भुरग्यांक आज बडव्यांचो अनुभव जाता. आज देवाक अर्गांनी होगलाप दितना विशेष संतोश, आनंद आनी संभ्रम आमच्या काळजांत आसा. कित्याक मरियमाचे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आनी भारत देशाचो स्वातंत्र्योत्सव सांगाता आमी आचरशिता. भारत देशान स्वातंत्र्य जडलें म्हणजे पयलें भारत देश हेरांच्या अधिकारा खाला आसलो, हेरांच्या गुलामपणा खाला आसलो, हेरांच्या सत्तेच्या अधिकारा खाला आसलो. भारत देशाक सुटका मेळ्ळी. देखून भारत देशाचे प्रजा आज स्वतंत्र आसात म्हणून आमी परगडटा. राजकीय थरान आमी सुटका जोडल्या. त्या ब्रिटिशाराच्या अधिकारांत थावन वा आमचे थोडे गांव पोर्चुगीजच्या अधिकारा खाला आसले वा हेर सरकाराच्या अधिकारा खाला आसले, आमी सुटका जोडून आमचोच सरकार आमी रचला. आज आमकां आमचोच प्रजाप्रभुत्वाचो सरकार आसा. तरी आमी आमच्या जिवितांत देंवसाराच्या सैतानाच्या प्रभावा खाली येत. मरियमायेक आंजवेड्या गाब्रियलाचें दर्शन जालें. जे कोण भाग्यवंत जावन मागण्यांत ध्यानांत देवाच्या हाजीरपणांत रावता तांकां आंज बडवे दिसतात. सांब पावलाक, सांब पेद्रूक, सांब जुवांक, ह्या आजकाली देवाच्या भाग्यवंतांक, जुवांव पावल दुसऱ्याक ह्या मदर तेरेसाक आंज बडवे तांकां दिसले. आंज बडव्यांचो अनुभव जालो. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता दानियेला लागीं आंज बडवो गाब्रियल उलयलो. तोबियासा लागीं आंज बडवो राफायल उलयलो. आब्रामा लागीं आब्रामाच्या पुता इसाका लागीं, ताच्या पुता जाकोबा लागीं, मोइशे लागीं
देवाचे आंजबडवे उलयले आनी तांकां आयकल्या आंजबडव्या लागीं संवाद केलो. म्हाका न्हू थोडे संगती आमच्या दोळ्यांक पळोवंक जायना. जर तर डेंग्यू व्हायरस आसा, या मलेरिया व्हायरस आसा, या टायफॉयडाचे व्हायरस आसा, या HIV एड्साचे व्हायरस आसा, या COVID-19 व्हायरस आसा, म्हाका तुका दोळ्यांक ते दिसना. विज्ञानी सायंटिस्ट या लॅब टेक्निशियन त्या तांच्या मेशिनाद्वारे तांकां पळोवंक शकतात. त्याच द्वारे म्हाका न्हू आमी थोडे संगती दोळ्यांक दिसनातले आसात. ते आंजबडवे तशेंच खोटे आंजबडवे आमच्या आध्यात्मीक दोळ्यांक दिसतात. आमी संवसाराचेर जैत वरी जई देवाच्या भुरग्यांनी केवळ स्वतंत्र एका देशाच्या आडकाल असल्यार पावना. आमी सरकार पावची जाल्यार जशें मोरी माय कोडी आत्म्या समेत सरकार सोडून गेली, आमी सरकार सोडून वचची जाल्यार म्हाका तुका खरी आत्म्याची सुटका जायची. एक गोवानी बायल कालच्या दिसा देवी क्लोरेत्री मंदिराक आयली देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन. तो भाव जोसेफ परगांवांत विदेशांत दुबयंत आसा, एक व्हडले बिझनेसांनी करना आसा. थंयसर वावर करनासतना ताका अर्द्यांत दूख आयली, सगळोच गामेलो. थंयसर डाक्टर लागीं वता आसतना कितें तरी सोडवणें आसा म्हळें. ताजें प्रेशर जायतें चड आसा, तशेंच कोलेस्ट्रॉल चड आसा. आनी ताका तक्षण थंयसर तांणी परिक्षा केली. म्हाका दिसता तें एंजिओग्राफी कितें केलें आनी तक्षण ताका म्हळें आतांच एमर्जन्सी हार्ट ऑपरेशन करीचे, बायपास सर्जरी करीचे, नाजाल्यार तो मरतलो म्हणून. आनी तितल्यार ताणें इल्लो वेळ काण गेलो. ताणें घरा ताच्या पत्नीक, भुरग्यांक, कुटुंबाच्यांक फोन केले आनी ती भियेलीं खबरली. ताणें देवी क्लोरेत्री मंदिराक फोन केलो आनी हांगासर येवन कॉपेलांत येवन तिणें गळकळ्या रोडोन मागलें. आनी हांव थंयसर गेल्ल्या वेळार म्हाका ती मेळ्ळी. हांव तिच्या लागीं उलयता आसतना ती म्हणाली अशें अशें आसा. त्या वेळार मागणें करता आसतना म्हाका हे संदेश आयलो, तो थंयसर सर्जरी करची नाका, गांवां येवंक सांग ताका. पूण ती म्हणाली ना, डाक्टरान म्हळ्यार गांवाक वयचें रिस्क, फ्लायटार येवचें रिस्क. हांवें म्हळें देव खंडीत जावन ताका बचाव करतलो, ताका गांवां येवंक सांग. आनी तो गांवाक आयलो. गांवाक येवन हांगासर येवन ह्या कपेलांत येवन मागणें रजार कर, दुखां गळो देवा लागीं मागून उपरांत तो टेस्टाक गेलो. आनी टेस्ट करता आसतना थंयसर तांणी डाक्टरांनी एंजिओग्राफी सयत केलें. परतून करता आसतना डाक्टरान म्हळें एक ल्हानशें ब्लॉक आसा, हाका कांय बायपास करची, सर्जरी करची गरजच ना. आनी तो डाक्टर ताका म्हणालो तुका थोडे वखदां दिता, त्या वखदान तूं बरो जाता. आनी मात्र तुजें डायट, तुवें खाणा जेवणाची ती रीत आनी तुवें जिवनची रीत मात्र बदलीची. आनी तो भाव हांगासर आयला देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन. तो म्हणटा फादर थंयसर दुबयच्या डाक्टरांनी कितें पळयलें, म्हाका एमर्जन्सी सर्जरी जायचेच, बायपास जायचेच, जायते 1-2 न्ही, जायते ब्लॉक्स आसात म्हळें. हांगासर येता आसतना एकच ब्लॉक खंडीत जावन म्हज्या देवान म्हाका बचाव केलें, म्हाका देवान कळीत केलें. म्हाका थोडे संगती आमकां कळीत नातल्यो, देव म्हाका तुका कळीत करूंक आशेता. आनी विशयीत जावन जर तर म्हाका तुका देंवसरान सैतानान बेडो घाला, ताणें आमचें मोत मुठी भितर धरलां, आमचें काळीज मुठी भितर दवरलां, हे आमचे कुडीचे विश्व मुठी भितर दवरून आमकां पातकाचे गुलाम करनासत. तर आज भारत देशाच्या स्वतंत्र दिसा म्हाका आमी उडास दवरी. आमी न्हयच भारत देशाचे नागरीक, आमी सर्गींचे नागरीक, देवाच्या राजाचे नागरीक. आमी देंवसराचेर, सैतानाचेर, ह्या संवसाराचेर संपूर्ण तरान जैत वरी जै. सम्या लागीं ती कृपा मागून घेवया. गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू. कंत बेजारांतले गुण कर जेजू, कष्टान वारांतली गुण कर जेजू, पिडे शिड्यांतली गुण कर जेजू, कष्टान वारांतले गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक सक्तेन
तुझ्या गुण कर जेजू. मग आमची सर मागणी आणि त्या समाजाचा मी मुखार दवरत असताना आम्ही विविध त्या समापासून ती माग्या जो कोण आज जनन दिवस आचरसन आसा तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता. भारताच्या स्वातंत्र्योत्सवाच्या दिसास जनन घेवनचे भाग देवान तुमकां फावो केला. प्रवीण डी अल्मेडा दुबय 65th बर्थडे. स्टॅनी वाज दहिसर 83rd बर्थडे. सिसिलिया डायस पुत्तूर. वलेरियन पिंटो अजुमता अरान्ना मीरा रोड. तशेंच देवा गर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां वेचमितां आनी अद्भुतां अनुभव तांणी केल्यात. मरियमायेच्या मानाक शेल्डन नाझरेत कॅनडा. सारिता पेरमानूर जेजूक आनी मरियमायेक मानकन अर्गां होगलाप दितात. जायतीं आशिर्वादां अनुभव केल्ल्या पासत फ्लोरी डिसोजा महाकाळी केव्स रोड मुंबय. मरियमायेच्या मानाक रेजिना पिंटो आनी कुटुंब KPT मँगलोर. विजय इरकतावन एक व्यक्ती नांव दिवना देवाक आनी जेजूक अर्ग आनी होगलाप दितात. जोहान लूक बँगलोर. जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां लाभलेल्या पासत चार्ल्स सल्डाना मुंबय. मरियमायेच्या मानाक अनिता डिसोजा मुल्की. सान जूद आनी सांत आंतोनीच्या मानाक राल्स्टन कॅस्टिलिनो मारोल ईस्ट. जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां लाभलेल्या पासत मारिया डिसोजा किन्नीगोळी. जुलियाना रुयाना कोयल्लो मँगलोर. अर्ग आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्ग आनी होगलाप तुका अब्बा बापा. अर्ग आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. आतां आमी विविध त्यासांवा पासत आमी माग्या. विशेष त्यासांवा मुखार दोन मागोवंक आमकां उलो दिला. रिचर्ड रोहन डिसोजा आनी कुटुंब मँगलोर. कुटुंबांत शांती समाधान लाभच्या पासत मॅगदलिन डिसोजा पक्षिकेरे. मारिया डिसोजा किन्नीगोळी. ब्रिजित मेंडोन्सा अंधेरी. एलिझा सिक्वेरा मुलुंडू. सॅरा डिसोजा फ्रान्स मुलुंडची. सिसिलिया डिसिल्वा निड्डोडी. पुतर प्रायर पिडेस्त आसा. विगिन्सीने संपूर्ण बरें जावचे खातीर किडनी फेलियर जावन डायलिसीस चलोन आसा. आतां हुशार नासतना आस्पत्रेंत आसा. विगिन्स बरें जावचे खातीर दंबरागांठी सर्जरी जाल्या ती दूख उणें जावचे पासत फौस्तिना पिंटो शिरवां. एवलिन डिसोजा शिरवां हांच्या समेस्त तांच्या त्या सांवा खातीर आनी आमच्या त्या सांवा खातीर माग्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्ल्या पासत माग्या. डेथ एनिवर्सरी देवादीन कार्मिन आनी पीटर वाज. बर्थ एनिवर्सरी देवादीन मोंती कब्राल. देवादीन एग्नेल कब्राल. 9th डेथ एनिवर्सरी जॉन डी अल्मेडा वकोला. देवादीन मार्सेल डी सिल्वा हाँगकाँग. देवादीन कार्लोस डायस तलोजा बायपास. 21st डेथ एनिवर्सरी बर्टी तावरो पुत्तूरू. देवादीन ॲलिस आनी बर्टी तावरो पुत्तूरू. देवादीन एलियास तावरो झेवियर डिसोजा दुल्सिन डिसोजा मुंबय. देवादीन लिओट फेर्नांडीस मदरंगडी. देवादीन जेकब कॉलिन आनी ब्रदर डेनिस कॅस्टेलिनो विजयडका. देवादीन मनोज आनी विनय लॉयस्टन लोबो विजयडका. देवादीन लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांक. देवादीन पीटर विन्सेंट लोबो. देवादीन जॉन आनी मेरी डिसोजा मारोल अंधेरी. कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता जॉन डिसोजा उर्वा. कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता सेलिन वास डिसोजा सिदाकट्टे. देवादीन आल्बर्ट थॉमस रोजारियो पणजी मोगारू. देवादीन मोडितीन सिक्वेरा मेकाजे. सस्नस विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमेन. निमयर पडया. भोवपय सक्रामेंतल्या जेजूच्या आशिर्वादान खरी सुडका आनी खरें स्वातंत्र्य आमी अनुभव करया.
मिसाचीं गितां सोम्यादेवच्या बुकांतलीं गितां. पयलें प्रवेश गीत आमी गावया. गीत नंबर ये 33 पान संको 30. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजां आमचीं तुजे थंय उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायतां एका स्थाळ्या. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कोरपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोव मोगाच्यान कितलो संभ्रम आज आमकां समेस्तांक आमच्या काळजांत संतोष आनी आनंद भरोन उमाळोन भायर येता. कित्याक आज आमच्या भारत देशाचो स्वातंत्र्योत्सव. आमच्या भारत देशाक राजकीय थरान स्वातंत्र्य मेळ्ळां. सांगातास आमी काळजांत मागता आमच्या भारत देशांत सामाजीक स्वातंत्र्य आसूं दी. सकट लोकांक तांचे हक्कां मेळों दी. सर लोकांची प्रगती जावं दी. हर एक तराच्या नालिसायेतावन कश्ट संकश्टांतावन आनी तात्वरांतावन आमच्या भारत देशाच्या परचेक वय सुडका मेळों दी आनी खरें आशिर्वादां तांकां अनुभव जावं दी म्हणून. आनी ह्याच दिसा मरी मायेचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी करता. मरी माय सर्गार सोडून गेल्या थंयसर सर्गा संवसाराची राणी म्हण देवान तिका कुरवार केला. तिच्या मागण्याक विशेष बोळ आसा सकत आसा. ती व्हडा मोगान भारत देशाक आरावन धरता आनी भारत देशाच्या हर एका परजे खातीर ती विनवणी करता. आनी हर एका परजे पासत आमी भक्तीपणी मागून हे मिसाचें बलिदान भारत देशाच्या सर तेसां पासत आमी भेटोवन दिवया. आमची पातकां आमची अस्कत काय. आमच्या भारत देशांत एक जागरूक जागे आसलो तसलो एक नागरीक जावन जियेनांतल्या पासत खरी सुटका नासतना पातकाच्या त्या सवयाच्या गुलामपणाकाल जियेल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागया. समिया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. आमची पातकां आमी वळखून घेता. आमकां तूं बक्षी समिया काकूत कर. समिया जेजू तुज्या कुर्साच्या मरणांतय तुज्या आमोलेक रक्तान आमकां सुटका दिल्याय. आमकां खरेंच स्वातंत्र्य कर आनी सर्गींचे नागरीक जावन आमकां रुपांतर कर. क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू तूं सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या बसून निरंतरी आमचे खातीर विनंती करनासाय. आमी पातक सांडूंक संवसाराचेर जैत व्हरूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. समिया काकूत कर. सर पोदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. मोगाच्यान सर्गींचे नागरीक आमी व्हडा संतोषान आनी आनंदान महिमा आमी गावया. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू
close to Povit, ye close to Ishwar, ye close to Parameshwar. Amen. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, निष्कळंक ओंकार मरियेक तुझ्या पुताचे मायेक कोडी आत्म्या सहित सर्गींच्या वैभवाक तुवें उभारवेलोय आणि हे परी अख्ख्या पवी सभेचो भरवसो तिचे सवे तुवें संपूर्ण एक पावयलोय आणि ह्याच वर्त्या संभ्रमीक दिसा आमच्या भारत देशाचे स्वतंत्र सवस आम्ही संभ्रम करता. मरियमायेच्या विनवणेन आमच्या भारत देशाचेर तुझे आशीर्वाद घाल. ह्या देशाच्या सरपर्श्यांक तुझ्या खऱ्या स्वताची वळख जावं दी. पातकाचेर आनी संवसाराचेर सयत व्हरून तुझ्या सर्गींच्या राज्याकी आम्हा समेस्तांक तूं पावय. जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली. तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणून दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मुस्ताकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतराळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासरोप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडलेल्या तक्षेन ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. फस्ट तो लोंकडाचे बेदकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर रसगोटगी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्म मारल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना उचीर तक्षेन उखोवन व्हेलो. ती स्त्री आरण्याक धांवली. तेदवा सर्गार व्हडयेक ताळो आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी रासवटगी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. पोपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसारांनी. पोपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसारांनी. तुझ्या श्री परिवारांत राजकुंवरनी आसा. पोपीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्या बसून आसा ती पाटाची राणी. पोपीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन तूं कर. पोपीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसा राणी. पोपीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसा राणी. सांब पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला
मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हणून तो जामिनी जाला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता. जशें आदाव तें समेस्त मरतात तशें क्रिस्त तें समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सगळ्यांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत. तेन्ना सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वायरींक पांयतळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वायरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयतळ्या घाल्यांत म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर देवाचे उपकार. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मोरी एक सर्गी बुकुल वेला देवदूतांचे कोर संतोषाने उल्हास पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुझे सवे असो. सांग लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी देवदूतान मरियेक नमान करण थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवधावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथेक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथेक मरियेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग्य खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हजे कुशींतल्या बालकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्पराक आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. चवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या ताराका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवतांक म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भगवंत जावं ताचें नांव. आपणाक बियेतेल्यांचेर दखयता तो काकुळत संतते थावन संतते पर्यांत. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण तिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुधपडयल्यात. पदवेदारांक उंच्या सणां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी गिरेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणे ताणें पाळो दिलो
आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडासताणे दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी सोडवणे 3 म्हयने एलिझाबेथा सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा ती फाटीं गेली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाच्यानो वर्त्या संभ्रमार आमी आसा. भारताचो स्वातंत्र्योत्सव आनी मरियमाचे स्वर्गा आरोहण. आनी ह्या वक्ता आमी संवसारी रितीन भारत देशाचं स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमी जाणाव तें जावन आसा राजकीय सुडका, राजकीय स्वातंत्र्य. आमी सर्गीचे नागरीक देखून आमी शासनाच्या जिवितांत स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें म्हण आमी जाणाव. आनी आज आमकां पवित्र पुस्तकांत त्या जाणांची विशेष देख आसा. ह्या 4 जाणांची विशेष देख आसा. खरें स्वातंत्र्य शासनीय जिविताचें स्वातंत्र्य तांणी अनुभव केलें. एक सर्गींचें दर्शन जाल्लो जेसूचो मोगाचो आपोस्तल जुआंव, थंयसर ताका सर्गींचें उगडापण जालें. दुसरें मोरी माय, थंयसर ती कुरपेन भरता. आंजबडव्या घबरियाला तावन बरी कबार जोण घेता. देवाच्या उतरांक ती गर्भेस जाता, देवाच्या पुताक समिया जेसूक, आनी ती धांवाधांवी वेता. आनी थंयसर आसा एलिझाबेथ मरियमायक स्वागत करता आनी तिच्या गर्भांत आसा जुआंव बावतिस्त. ह्या 4गांतय आमी शासनीक जिविताचें स्वातंत्र्य अनुभव करता. एक मरियमाय कुरपेन भरली. दुसरें कुरपेन भरलीच देवाच्या उतरांक समिया जेसूक गर्भेस जावन धांवाधांवी गेली सेवा करूंक. आनी थंयसर वचोन मेळटा आसतना एलिझाबेथ तिच्या गर्भांत आसले जुआंव बावतिस्त दोगांय सांगाता मेळोन नाचतात, उल्हास करतात, गायन करतात आनी मरियमाय स्तुती गायन करता. हांचे थंय वर्तें स्वातंत्र्य आमी पळयता. आमच्या जिवितांत खरें स्वातंत्र्य म्हळ्यार कुरपेन भरचें, देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरून देवाचें उतर आमचें थंय तें मांस आनी रग जावचें, देवाच्या उतरां प्रकार आमी जियोवचें आनी खऱ्या स्वातंत्र्य देवाच्या भुरग्यां बरी देवा थंय संतोशान आनंदान आमी गितां गावचें, नाचचें आनी देवाची स्तुती गायन करचें. आमकां पयल्या वाचपांत आसा थंयसर जुआंक जाल्ल्या उगडापणांत मोरी माय देवसाराचे सैतानाचे संपूर्ण तरान जैत व्हरता. देवाच्या भुरग्यांनी सर तराच्या वायटाचेर पातकाच्या वंदवण्याचेर जैत व्हरचें. आमची मोरी माय सरकार सोडून गेल्या, सरकार संवसाराची राणी जावन आसा. तिचे थंय आमकां स्वर्गारोहणाचो भरवसो आसा. डोवानी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्ता क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मेसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या समासमय सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत ओंकार मायेक सरकार उभारून वेलाय देखून सगळे रसने बराबर हो वाखणणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिच्या विनवणे कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगान आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांय बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार विशेशान भारत देश पुनर्जिवांतपणाच्या महिमेक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. पय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
व्हड दीस हो संतोष असो, ताच्या मायेच्या स्वर्गारोहण असो, तो सैमान एकलो सुपूत तुझो, तुझ्या संगता रसना सर जिवासो, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावर त्या अजापान मनशा सैमान पूज जावन आयलोलो भाग्यवंत ओंकार मरियसो. देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फणांत बगारा इच्छा दिसा तिका उंचल्या सर्गार उभान व्हेली. मैमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुझ्या पवित्र सभेसो तिका केली आरंभ आनी परम रूपकार. तुझे वाटसुरे परजेसो केली तिका तीर बरवसो, केली बुजवणेसो थारो. देखून वर्णून असो जाल्ल्या आनंदान मरियेची स्तुती गायन आमचेच करून सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी तुझ्या सगळे रचने बराबर तुझ्या मोगाचे आनी पदवेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळे आजगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडाई. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या भारत देशाच्या प्रगती पासत आमी समियान शिकयल्ल्या मागण्या सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी, आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमी एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळू. आमेन. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेक मोगाळ सोम्या जेजुराया, ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या. प्रार्थोया. महिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, अहंकार मर्याच्या कुशव्यांत येवन आपले आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जिवंतपणाच्या महिमेक पुर्ती केली. तस जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पासून आमचे भितर जी येता म्हण आमी सत मानता. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेच्या पुनर्जिवंतपणाचें भी आनी खात्री हें देणें आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबारून व्हेल्ले आमच्या मायेच्या विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार आसुमसांव दीस निर्मळ वर आंज बडवे गायन करती नोवे कोर. आंज बडवे गायन करती नोवे कोर. पहिल्या कोरार पावली मोरी कुपां उक्ती जाती. सर्गीतावन आज देवती केरोबी
सर्गीतावनो वांज देवती केरोबी नोव्या कोरार पावली मोरी देव स्पिरी संताची कंता तो स्तुतिका राणी मन कुरवार करता तो स्तुतिका राणी मन कुरवार